माझे पत्रकार बंधू एक शॉर्ट टायमान तुमकां आयची प्रेस कॉन्फरन्सची माहिती दिली आणि तुम्ही आयलेत. तुमचे माझ्या कडल्यान आमच्या कडल्यान मनापासून तुमचे सगळ्यांचे स्वागत, तुमचे आभार व्यक्त करता तुम्ही हांगा आयल्या बद्दल. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या ते आमचो आय चॅकअप आनी फ्री स्पेक्टिकल्स म्हणजे वखलां दिवपाचो जो कॅम्प आसा ते कॅम्पाची टोटल डिटेल तुमच्या माध्यमांतल्यान मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकां पर्यंत पावोवपाचे इंटेन्शनान आयची प्रेस कॉन्फरन्स आमी आयोजीत केल्या. आतां कशें आसा, आमचें जें काम किंवा म्हाजें काम, आमच्या फॅमिलीचें जें काम आसता ती इररिस्पेक्टीव टू एनी पॉलिटिकल गेन वा पॉलिटिकल इंटेन्शन आमचें काम सतत चालू आसता. इलेक्शन येतात वयतात, पण आमचें काम सर्वसामान्य लोकां खातीर, बारीक लोकां खातीर, तेंच्या खातीर, तेंच्या बऱ्या खातीर आमचें वावर चालूच आसता. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमचो वावर आसता. हांव सदांच सांगता, समाजकारणांतल्यान राजकारण हे आमचो ह्यो पायंडा किंवा हे अशें म्हाका म्हाज्या आई वडिलांनी शिकयलें की राजकारण करून राजकारणा खातीर समाजकारण करप ना, समाजकारण करतना राजकारण करप हे आमचें इंटेन्शन आसता. त्याच माध्यमांतल्यान आयज एक मेगा आय चॅकअप आनी फ्री स्पेक्टिकल्स वखलां दिवपाचो कॅम्प आमी आयोजीत करतात. ह्यो कॅम्प आयोजन करपाचें ह्या 10 वर्सान म्हाजी ही तिसरी फावट. दोनदा ऑलरेडी आमी मांद्रे मतदारसंघान तसो कॅम्पाचें आयोजन केलां आनी भरपूर असो प्रतिसाद मेळटा आनी भरपूर लोकांक हेचो लाभ घेतात आनी दिलासो जाता ह्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान. आतां एक जर वखलं जर तुमी घेतले, चश्मो घेतले, 2दा डॉक्टरा कडेन वयचें पडटा. तेचे 500 तरी मिनिमम फीज आसता. प्लस कोण जाणटी मंडळी जी आसा तांकां तेंचो वांगडा कोण तरी एकटो आपलो कामाचो दिसवडो घालून तिचे आपले जाणट्या वांगडा तांकां डॉक्टरा कडेन व्हरचें पडटा. तो एक 400-500 रुपया पेट्रोलाचो बी खर्च जाता. आनी वखलां म्हणून जवळ जवळ 3,500 ते 4,000 एक मिनिमम बेसीक जर वखलां तुमी घेतले तर 3,500 ते 4,000 असो एक देस्पेस येता. आनी खुबशे लोकां कडेन हे वखलां हाडपाची परिस्थिती नासता म्हणून ते चश्माचे डॉक्टरा कडेन वचना, दोळ्याच्या डॉक्टरा कडेन वचना किंवा तांकां व्हरपी कोण नासता. हे जाता. आनी प्लस लोकां कडेन पयशे आसता पूण टायम नासता आनी जरी ते दिसना तरी पण ते तशेंच दीस धुकलतात. सो ह्या प्रोग्राम आतां तुमचे फुडें हांव डिक्लेअर करतलो. आनीक प्रत्येक गांवांत म्हणजे मांद्रे मतदारसंघान जितले गांव आसात तितले गांवांतल्यान आमी प्रोग्राम हे करतले, आयोजन करतले. आनीक आमी 4-5 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना कॅम्प केल्लो तेन्ना जवळ जवळ 7,500च्या वयर आमी वखलां दिल्लीं आनी त्या माध्यमांतल्यान मोतीबिंदू आसलेले लोक जे आढळ्ळे तेचे आमी कांय प्रमाणांत 20-25 तरी म्हाका दिसता 26 अशी ऑपरेशनां हांवें फुकट केल्ली. जे गरजवंत जे लोक आसात तेंची, जे खरोखर गरीब परिस्थिती आसात तेंची मोतीबिंदूची ऑपरेशनां हांवें म्हाज्या स्वताच्या घामाकश्टाच्या पयशान केल्ली. आज ह्या अंदूय आमी तेंच करतले. आमी प्रायोरिटी दितली. आतां सगळ्यांक मोतीबिंदू ऑपरेशन करपाक हे म्हाका शक्य जायना, पूण त्यातले त्यात जे डिटेक्ट जातले, कोणाक कॅटरेक्ट आसा तांकां आमी प्रायोरिटी बेसीस म्हणजे जो व्यक्ती खरोखर जर गरीब आसा किंवा तेचें ऑपरेशन करपी तेच्या घरान कोण कमवतो किंवा कोण ना जाल्यार तेचे आमी प्राधान्य दिवन तेंची आमी कॅटरेक्ट ऑपरेशनां करतलीं. आनी आयज प्रोग्राम तुमकां डिक्लेअर करता. पयलो जो उद्घाटनाचो कार्यक्रम जो जातलो तो 8, 12, 21 म्हणजे 8 तारखेक डिसेंबरच्या म्हयन्यान 2021 जातलो. मांद्रेम जातलो, मांद्रे ZB हॉलान 8 तारखेक. तेच्या उपरांत आमी ह्यो टायमींग जे आसतले हे कॅम्पाचें टायमींग 9 ते 5 आसतले. 9 ते 5 आमचे डॉक्टर्स आसतले. थंय तुमकां केस पेपर दिलो वयतलो. केस पेपर दिल्या उपरांत तुमचे 3-4 तरी डॉक्टर्स आसतले. त्या नंबरार जे तुमी डॉक्टर कावंटर नंबर येतलो त्या डॉक्टरा कडेन वचपाचें. डॉक्टर जर वखलां जर लागली जाल्यार तो केस पेपराचेर बरयतलो आनी एक लास्ट कावंटर आसतलो तो वखलाचो. ऑन द स्पॉट चश्मा मेळटली. अशें न्हू की बाबा तुमी आय चॅकअप करा मागीर तुमकां आमी धाडून दितले, मागीर तुमकां निरोप दितली, अशें ना. ऑन द स्पॉट बऱ्या किंमतीची, बऱ्या कॅटेगरीची वखलां आसतली. दिवंक जाय म्हणून दिना. म्हाज्या मनाक समाधान मेळोंक जाय हे काम करतना. त्या दृश्टिकोनाचेर म्हाजें काम आसता. दिलें जाल्यार लोकांक बरें दिलें, नाल्यार दिवप ना अशें म्हाका म्हाजे विचार आसतात. सो बरे क्वॉलिटीची गोल्ड फ्रेम जावं, डे एंड नायट जावं,
अशी बरी म्हणजे बरे कॅटेगरीची आमी ती वापरतात. सो पयलो आमचो कॅम्प स्टार्ट जातलो मांद्रे गांवाच्यान सुरवात 8 तारखेक. दुसरो कॅम्प आसतलो तो मांद्र्यान आसतलो तो झेडपी हॉलान आसतलो 9 ते 5. सेकंड आसतलो तो विर्नोडा आसतलो तो माऊली टेम्पल देवूळ आसा, माऊली देवूळ तेचो तुया पंचायत हॉल आसा थंय कॅम्प आसतलो. टायमींग सेम 9 ते 5. चवथो कॅम्प आसतलो आमचो पार्श्या पंचायत हॉलान 9 ते 5. पांचवो कॅम्प आमचो आगारवाडा आसतलो 9 ते 5. आणि नागनाथ देवस्थान आसा ना तेंच्या आगारवाड्या नागनाथ देवस्थान आगारवाड्या तेच्या सभागृहान आसतलो. मागीर 6वो कॅम्प आसतलो आमचो हरमला आरंबोल पंचायत हॉलान 9 ते 5. 14 तारीख ती 13 तारखेक गॅप आसा. 13 तारखेक आमची एक दीस आमी फ्री दवरला आमच्या डॉक्टरा खातीर किंवा आमची टीम आसतली तांकां एक बारीकसो ब्रेक दवरला. सो हरमला आमचो 14 तारीख आसतलो. मागीर मोरजे कळसाचो मांगर जो आसा सभागृह तेंचो तो 15 तारखेक आसतलो 15 डिसेंबर. मागीर 16 तारखेक मांद्रे. आतां मांद्र्या गांव हो व्हडलो आणि एरियाय बरी व्हडली म्हणून आमी मांद्रे गांवांत स्पेशली मांद्रे गांवाच्या लोकांची सोय जावपा खातीर खास करून जी वयस्कर जी आमची आजोबा जे आसात त्यांच्या सोय खातीर आमी मांद्र्यान 2 कॅम्प दवरले. आणि मांद्र्याचो दुसरो कॅम्प जो जातलो तो 16 तारखेक जातलो आणि तो म्हाळसा देवूळ जे आसा म्हाळसा देवूळ तेच्या सभागृहान जातलो. म्हाळसा देवळाच्या सभागृहान जातलो. मागीर 17 तारखेक केरी आसतलो कॅम्प आमचो 9 ते 5. आणि ती इंग्लीश हायस्कूल हॉल जो आसा इंग्लीश स्कुलाचो हॉल आसा तांकां थंय आसतलो आमचो हॉल. आणि लास्ट आसतलो आमचो पालया तो 18 तारखेक आसतलो 9 ते 5. आणि तो आसतलो जी आमची भुमिका वेता जे मंदिर आसा तेच्या सायडीन आमची धर्मशाळा जी आसा त्या धर्मशाळेन 9 ते 5 ह्यो पालया 18 तारखेक आसतलो. अशे आमचे टोटल 11 कॅम्प आमी 10 कॅम्प आमी टोटल आयोजन केल्ले आसा. आणि ही जी डॉक्टरची टीम आसतली ती एकदम प्रोफेशनल टीम आसा. 3-4 डॉक्टर हे म्हणजे असले व्हडले कॅम्प तेंच्यांनी त्या कॅम्पाचे त्यांच्या सकयल तेंची कॅम्प तेंचेर आयोजीत केल्ले. आणि भरपूर असो एक्सपिरियन्स असलेली ही जुनी टीम आसा डॉक्टरांची. आनीक तुमचे आमचे जे रिपोर्टर भाव आसात तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक आसूनी या प्रिंट आसूनी ह्या माध्यमांतल्यान लोकांक आमी ही मॅसेज आणि ह्यो मांद्रे मतदारसंघाच्याच लोकांक मर्यादीत आसतलो. तशें भायल्या मतदारसंघाच्यो कोण जर व्यक्ती येयली आनी गरजवंत आसात आमी तांकां परतून धाडचे ना. पूण दीस कॅम्प इज स्ट्रिक्टली फॉर मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी पीपल. आणि ह्यो कॅम्प जो आसतलो ती मांद्रे मतदारसंघाचे कोणीय घेवपाचो. हांगा पॉलिटिकल बंधन ना, अजिबात ना. जेका दिसता की म्हाका ह्या कॅम्पान वचून म्हाका तिची फॅसिलिटी घेवपाची आसा त्या व्यक्तीक तो वेलकम आसतलो. आमी वोटर्सांनी सुद्दां येवपाक हांगा हरकत ना, तिची बंधन ना किंवा तांकां थंय दुय्यम दर्जे वागणूक बी तशी काय मेळची ना. व्यवस्थीत मान सन्मान सगळ्यांक मेळटलो. ह्यो एक उपक्रम जो आसा जो एक सामाजीक बांदिलकी जो जाणीव धरून ह्यो उपक्रम आमी हातीन घेतला. पॉलिटिकल हांगा आमचे एजंडा ना. सो बारीक लोकांक ह्यो हेल्प जावपा खातीर. आनी तुमकां म्हाका सांगपाक आमकां जी 2 कॅम्प आमी केले अभिमान दिसता सांगपाक. म्हणजे इतले अनुभव आमकां मेळ्ळे कळ्ळें न्हू. म्हणजे जी आमची वयस्कर मंडळी आसा अक्षरशः दोळान तेंची दुकां सुद्दां काडलेली आसात तेन्ना तांकां पयलीं दिसना. आनी आमच्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान तांकां ते चश्मे येता आनी सडनली तांकां दृश्टी तेंची क्लियर जाता. दुकां जाणटे मंडळी काडलेली आसा. एक अनुभव तुमकां हांव सांगता. मांद्रे कॅम्प जाल्लो एक जाणटी बायल आसली तिका 5-6 वर्सां सारके म्हणजे कमी दिसत गेल्ले तिका. आनी तिका व्हरपी कोण नासलो किंवा काही कारणा खातीर ती वचोंक ना. सो तिका आमी जेन्ना चश्मो दिले तिणी पयलीं म्हणून आपल्या नातवाक आपय म्हणून 5-6 वर्सां त्या आमचे आजयेन नातवाक पळोवंक नासलो. चश्मो दिसले उपरांत नातवाक तिणी पळयला. नातवाक आपले घट धरला आनी दोळ्यांतल्यान तिचे आश्रू व्हांवपाक लागले. इतलो भावूक असो तो हे आसलो टायम आसलो. आमी ते सगळे पळोवन भावूक जाले. आनी हेच जाय आमकां समाधान. लोकांक म्हणजे कॅम्पाक येतात तुमी चश्मो घेतल्या उपरांत आमकां वोटींग करा आवयलीसून अजिबात ना. आमकां फक्त ह्या सगळ्या लोकांचे जेन्ना आमी ही सर्वीस दिता लोकां खातीर तेंचे एक बरें उतरां आनी आशिर्वाद हेच आमकां भरपूर. खंय तरी म्हाजें एक प्रामाणीक ठाम मत आसा
की बरें केल्यार बरेंच मेळटा. सो आमी बरें करतात आनीक मेळटले ना मेळटले तेचे आमी विचार न करता आमी बरें आमी पावल एक ह्या समाजा खातीर आमच्या आमी घालत रावतले. ही विचारपाचें आमकां.